4 भगत सिंग आमच्या गोयचे जे असेंब्लीक जे अरेस्ट केल्या जोपर्यंत ते 4 भगत सिंगांक सोडना हे लोक हांगसरल्यान हालचिना हे आम्ही स्टँड घेतलेलो आसा. जर तुम्ही रिलीज करना जाल्यार फाल्यां 100 भगत सिंग तयार जातले हे तुमकां आतांच शिटकावून दिता. आयज आमकां हे पुलिसांनी हांगा हाडल्या पळय तेजेर दाखोवन दिला हे सरकार हुकुमशाहीचेर चलता. गांवा लागून फुडें सरलेले कडेन आसा तेन्ना म्हाजी भुरगीं बाळां ल्हान आसा. आयज 25 दीस आमच्या आंदोलना जाले तेन्ना आमी ते भुरग्यांची एग्जाम चलता. हेजो म्हागे मांव बरो नासता घरान ताका गुळी दिवची पडटा तरी आमकां गांव हो सगळो फुट्टा. आमकां मत मागता आमी टेररिस्ट दिसता तुमकां? ही गोंयची आतां सगळी गोंयकारांच टेररिस्ट म्हणटा हांगसर. तेंच्या हातीन ते बोर्ड पळयतना दिलो काय दिले काय म्हणून पयलीं आमकां दिसता. पयलीं आमी तांकां वोट दिता आसतना टेररिस्ट नाशिल्लीं आतां टेररिस्ट जाली. आतांच कित्याक कळ्ळें तर हे तेंचे गोंधाराचे सगळे उगडे जातले म्हणून ते आमकां टेररिस्ट म्हणटा काय कितें. मुख्यमंत्र्याच्या नदरेक हाडून दिवपाक सोदता की हे भारतीय जनता पार्टीचेच कार्यकर्ते बुथाचेर अध्यक्ष म्हणून सुद्धा त्यांनी काम केलं. मुख्यमंत्र्यान फ्लोर ऑफ द हाऊसार सांगले की ते टेररिस्ट आणि असेंब्लीन ते गन घेऊन येवपाक शकता म्हणून. दुसरो सुदीन ढवळीकर सांगता ते फातर घेऊन भितर येतले म्हणून. म्हणजे हाजो अर्थ कितें की गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान फ्लोर ऑफ द हाऊसार एडमिट केले की लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्ली आसा. लॉ अँड ऑर्डर इज गोन फॉर अ टॉस. मुख्यमंत्र्यान रिजायन जावचे. जर तर मुख्यमंत्री फ्लोर ऑफ द हाऊसार सांगता की लोक फाल्यां गन घेऊन असेंब्लीन येतले. वी कंडेम दिस ऍक्ट वॉट द भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केला तो आम्ही हाजो निषेध करता आणि मागता या सरकाराकडे की तांकां ताबडतोब रिलीज करचे आणि हो जो प्रोजेक्ट आसा तो स्क्रॅप करचो. आयज हे बीजेपीन दाखोवन दिल्लें की सध्या भारतान कोण ब्रिटिशर आसा पळय ते तांकां टेररिस्ट म्हणून स्वताचेर भारतीय जनता पार्टीन आपणाचेर मुकुट घेतिल्लो आसा की ते ब्रिटिशर. आता तांणी नांव चेंज करपाचें ब्रिटीश जनता पार्टी म्हणून. जाल्यार दक्षिण गोंयचो SP संतोष देसाई कितें म्हणटा तें आयकुया. ना ते तशी ऑफेन्स बिजनेस तशी काय ना. त्यांना प्रिव्हेंटिव्ह म्हणून त्यांना सांगलें तूं बसा म्हणून टेम्पल आपण वॉलंटरी ते बसीन बसले आनी येयले. कितें आसा तें आमी करतले. कायद्या कितें बसतात तेंच करतले. कायद्या सोडून कांयच करचें.